दिसाची सुरवात एक सोगली उभी राहून आम्ही गायन गाऊया. A23 पवित्र आमची सभा पान 11 A23 पेज 11. पवित्र आमची सभा ओची देवा सगळ्यांक बरो दिसच्यो. तुझ्या कृपा दिव. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी मागता सोपून गेल्या मागदालिना रायपा देवान आपणा सुशी आपूण वेल्यार 2 वर्सां पडटा. कसलें पातूक आसा जाल्यार देवान धुवन काडून सर्गीचे राजपाव करूंक मागुया. तशेंच मावक लायला आपलो जल्माचो दीस समोरपता वेरोनिका डायस, पॉल डिसुसा आनी एशली आल्मेदा. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशें आयज आमची कॉलेजीची भुरगीं आपली परिक्षेक सपाप दितात. तांची परिक्षा सुरू जातात. तेव्हा तांचेरूय आशिर्वाद घालूं बरे तरेन ताणें परिक्षेक सपाप दिवंक तांचे पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सोमयाचीच क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकपूट तुमची सभे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सभे आसूं. म्हजे बहीण बानू ही पवित्र भेट आमकां सगल्याक देवाच्या मोगाची, हसण्याची, पेखवणेची आनी अपुरबायेची जावं पातक्यूस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी दोग धरून सोकलीं बरोबर मुडया. सोर पोतपिदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे बसो भाग्य सदांच कुबार मारे सगल्यांक दितात आनी भोगतांक. आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोतपिदार देव आमची काकृत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्याका कुतको, सोम्याका कुतको, क्रिस्ताका कुतको, क्रिस्ताका कुतको, सोम्याका कुतको, सोम्याका कुतको. देवाक आमी दिनवासुया वाकाणुया. सोकलीं बरोबर मुडया. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती बऱ्या मनाच्या मनशांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पोतपिदार देवा बापा आमी तुका वाकाणटा. आमी तुजी स्तुती करता. आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका महिमा दिता. तुज्या तोय वैभवा पासत आमी तुका दिनवासता. सोम्या एकल्या जोणीत पुता जेजू क्रिस्ता, सोम्या देवा देवाचे शेळे बापाच्या पुता तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकृत कर. तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमचे मागणे आयकून घे. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची काकृत कर.
कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोस तूं पवित्र एकलोस तूं सोमीन एकलोस तूं बोबरतो आमेन. प्रार्थूया. थोडोसो वेळ उगीच रावन तुमची खासगी मागणी देवा आमकां दवरात. सर्वेस्परा देवा, तुवें आमकां पांच परबेची पेकोवणी दिले. तुज्या परजेक सुरगीच्या देण्यान भर. अशें सोपून सुटका अणभव ती ह्या संवसारान संतोसता. तशें स्वर्गारूय संतोश भोगूंक पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. 50व्या दिसाचे परबे सोमयार पेद्रून जुवांक म्हणले, तुमी कुर्सार मारलो त्याच जेजूक देवान ईश्वर तीरपणान जाणा जावचें. ही उतरां आयकून तांकां व्हड कोंत भोगली आनी पेद्रून आनी हेरां दोन दुतांनी तांणी म्हटले, बाबांनो, आमी कितें करचें? पेद्रून जाप दिवन म्हणलें, जिवीत बदलात आनी तुमच्या पथकाचें बोगसणें जोडूंक जोन एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेवचें आनी तुमकां पवित्र आत्म्याच्या देणे मेळटले. कित्याक जी देवान बसावणी केल्या ती तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी पयस आसलोल्या सोमेस्तां खातीर आमचो सोरेस्पो देव आपणाशी आपोवन हाडटलो तितल्यां खातीर. जायते हेर सांगून ताणें आपली गवायकी दिली आनी तांकां असो उलो केलो, हे नोश्टे पिळगेंतलीं तुमकां सोडवून जोडून घेयात. तेन्ना तांणी ताचें उतर मांडून पवित्र स्नान घेतलें आनी त्या दिसा सुमार 3000 लोक ताच्या जम्यान भितर सरलो. सोरेस्पराचें उतर. आमचो जबाब जातलो, सोरेस्पराची प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. पोतून म्हणुया, सोरेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. सोरेस्पराचे उतर कोरेंच कोरें. सगलीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सोरेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. जबाब, सोरेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. सोरेस्पराची कोण भक्ती करतात ताचे माये मोगाचेर कोण विस्वास देवता तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतलीं सोडयतलो. तोच तांकां दुकोलाच्या खालार दानो दितलो. जबाब, सोरेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. आमचो आत्मो सोरेस्पराची वाट पळोवन आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सोरेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. जबाब, सोरेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. उद्गार.
सोरेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. सोरेस्पराक जोड. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. जुवां पोरमणे शुभोत्तमान. मोहिमा तुका सोमया. मारिया समाधी लागीं रडत रावली. रोडटाना वडो घालून समाधीन पळयत जाल्यार दोबी आंगावळी न्हेसलोले दोग देवदूत तिणें देखले. जंय जेजूची कूड दवरलोली थंय ते बसून आसले. एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांया वाटेन. हाणें तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? तिणें ताका म्हणलें, कित्याक म्हज्या सोम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खूंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणें पाट बोडली आनी जेजू थंय आसलो तो देखलो. पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खूंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलें. जेजून तिका म्हणलें, मारी. तिणें वळून ताका म्हणलें, राबोनी, म्हूण गे गुरुची. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावूं नाका. हांव आजून बापाशी चडूंक ना. पूण म्हज्या बाबाशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चडून वेता. मारिया मागदालीन गेली आनी आपणे सोमयाक पळयला आनी तिणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. सोमयाचें शुभोत्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता. म्हजे बीन मानू, आयच्या शुभोत्तमानांत आमी पळयता मारिया मागदालीन रडत फोंडासोशी ती आसा. आनी कित्या पासत इतलें दूख तिच्या जिवितांत, इतली कोंत तिच्या जिवितांत, कित्याक जेजून तिचे सोबें मोग आनी आपुरबाय दाखयल्लो. आनीक होच मोग, हीच आपुरबाय तिची जेजू सोबें. आनीक म्हज भयण मानू, जेन्ना जेजू तिका दिश्टी पडटा, जेजू ती वळखना. आमच्या जिवितांत एक एक फावटी आमी पळयता, जेन्ना दूख आसता, कोंत आसता, निराशीपण आसता, तेन्ना एक एक फावटी आमच्याच बाबा भयणां वळखून घेवंक, ती सांगता ती समजून घेवंक आमकां डिफिकल्ट जाता. आमी पावनात, कित्याक दुखांत बुडलेली आसतात, कोंतींत बुडलेली आसतात. आनीक जेजू जेन्ना तिका दिश्टी पडलो तो तिका म्हाली दिसलो. आनीक म्हज भयण मानो, तिची बोस पळयात, ती कितें म्हणटा, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खूंय घाला तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलें. जेजू पासत ती कितेंय करूंक तयार आसा. जेजू पासत कितेंय करूंक तयार आसा. आमकांच प्रश्न करुया, आमी जेजू पासत कितें करूंक तयार आसा काय? जेजू जेन्ना दिश्टी पडलो तिणें म्हणलें मारये. ताणें म्हणलें मारये. आनी जेन्ना तिचें नांव घेतलें तिणें म्हणलें रबोनी, गुरुजी. आनी मागीर जेजू तिका कितें म्हणलें, म्हाका धरून रावं नाका, वच आनी म्हज्या शिसांक सांग की हांव पुनूच जिवंत जाला. आनी म्हज भयण मानून ती थंयच रावना, धांवता ती, वेता आनीक शिसांक सांगता, हांवें सोमयांक पळयलां. आय हॅव सीन द लॉर्ड, आय हॅव सीन द लॉर्ड. आनी हे भाशेन म्हज भयण मानू, ती पयली जाता वस्तोरी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची संदेश घेवन वचून शिसांक दिवंक. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता, शीस मागीर कितें करतात? शीस जेजूक परगटूंक लागतात. आयच्या पयल्या वाचपांत पेद्रू जेजूची परगटणी करता. ताका कुशार मारलो
आनी जेजूक देवान इश्वर आनी अभिशेक केलो पुनर्जीवन केलो आनी जी बाबा भयणां ताका आयकतात ती म्हणटात आमी आतां कितें करचें. 3 वस्तू पेद्रू तांकां सांगता. पयली वस्त तांकां सांगता जिविताची नोसोनी जिवीत बदलात. दुसरी वस्त पेद्रू तांकां सांगता बोगसोणें घेयात आनी तिसरी वस्त पवित्र स्नान घेयात. आनी हे भाशेन म्हजो भयण मानू 3,000 सुमार 3,000 लोक तांच्या जम्यांत भितर सरलो. म्हजो भयण मानू मारिया मागदलान जेजूक पळयलो आनी जेजूचो अनुभव घेवन हो जेजूचो अनुभव तिणें दुसऱ्यांक दिलो. अशें आमकांच विचारुया आमच्या दर दिसाक हे जेजूचे आसणें वेगवेगळे तरेनी आमच्या जिवितांत हाजीर आसा. वेगवेगळे तरेनी आमकां पळोवंक मेवता. वेगवेगळे तरेनी जेजू आमचे लागीं उलयता. जाल्यार बाबार्थाच्या दोळ्यांनी ताका हांव पळयता काय? बाबार्थाच्या कानांनी ताका हांव आयकता काय? आयज म्हजो भयण मानू आमच्या जिवितांत दर एक बरी वस्त घडटा. जावं ती पिकोवणी मेवता, जावं मागलोलें आमकां फाव जाता, जावं शांती मेवता, बळ मेवता, कृपा मेवता. हें तें देवाचें आसणें. हो तो देवाचो मोग. हें तें देवाचें बरेंपण. जाल्यार हें म्हाका मेवलें म्हणटूच हांव हाची परगटणी कोत्ता काय? ही कुशालकाय हांव दुसऱ्या सोबे वाडटा काय? तर म्हजो भयण मानू हाचेर नियाळ करया आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचे खासगी अनुभव आमच्या जण एकल्याच्या घेवंक आमी वावरया आनी ताकाच आमच्या उतरान करण्या वरवीं परगटूंक वा ताच्या पुनर्जीवनपणाची कुशालकाय दुसऱ्या सोबे वांटूंक त्याच बापाची कृपान बळ जण एकल्याक मागुया. पेठोवणेक आमी गायन गावुया. C3 आमची सगळी गुपीत चित्रां पान 19 C3 पेज 29. आमची सगळी गुपीत चित्रां आमची सगळी गोडी दुकां तुझे बेटे मोरी म्हज्या बाबा भयणीन म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बाप्पाक मानता दसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानान तारी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा तुज्या कुटुंबाची भेटवणी कोणवळेन मानून घे. अशें तुजे राखणेच्या आदारान आमी घेतलां तें ओगडायन आसूं आनी सासणाची देणी सोडूंक पावूं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. तुमचे काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन भासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा सोर काळी आमी तुका वाकाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पदीक करून ह्या उत्तम दिसाक तुजे मोहिमेची अदीक वर्त्या दोबाज्यान आमी किर्ती करची. कित्याक क्रिस्त जालो आमचे पासकाची बरी. तोच तो कडो मेंढरो सासणाचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मोन्नाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन सावन परतून नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार सगलो लोक सगलो संवसार उलासता तुजे मुखार. तशें सर्गीच्यो सोर पदव्यो आनी देवदुतांचो दरबार तुज्या वाकाणीचें गीत सांगातान थांबोन आसतना गायतात. Ovi
विधवाराचो सोर्गेश्वर देव स्वर्ग आणि संसार बोलल्या तुझ्या वैभवान होसाना स्वर्गी सर्वेश्वराचे नवीन येतात तो सुभागी होसाना सर्वेस्परा करस पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर देखून दो परी तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दाना पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कोश्ट मारून सोसूंक आपकोशेन तो परत दिसालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ह्यो म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची तेच परी जेवण जातोच ताणें काच घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी हातल्यान पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणें कोऱ्याचें रगत पातकाच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्तां पासत ते बारवतले हे म्हज्या उगड्यासा करात बाबाट्याचो गुट सोम्या तुझे मरण आमी समरता आणि तू परत येसोर तुझे पुनर्जीवन परकोटा देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासा आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सर्वची कास भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव करेन देखून आमी तुका हातीन वाचता क्रिस्ताच्या कुडीत आनी रोगतांत वांटो घेतल्याक आमकां पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लिवा आमच्या भाग्योत बापा आनी फिलिप नेरे आमच्या कोळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी कोळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतले बरोबर तिका प्रिती मोगान सपोन कर तशें पुनर्जीवनपणाच्या बरोबरशीर उतरून गेल्ल्या ते सगळे आमच्या बाबा बडीचो उगड्यास कर आमच्या काकृतीन अंतरलेल्यांक समेस्तान तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची काकृत कर म्हूण आमी मागता अशें भाग्यवंतांक वर मरे देवाची मायस सांगाती भाग्यव जुझे तिचो पोती भाग्यव दौरदूता भाग्यव जुसेफास सान मिगेल सान फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानुले ते सगळे सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगताक तुका वकाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर जो क्रिस्ता तुज्या पुता परबी ताचे वरवीं आनी ताचे सांगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान तेवा सोर बोधबेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक आमेन म्हाजी भयण मानू मारिया मागदलेन चिसां सोदचें गेली आनी तिणें म्हणलें आय हॅव सीन द लॉर्ड हांवें सोमयाक पळयलां सोमी मोगाची भयण मानू तो दिसा आमच्या संगताक आसा आमच्या सुखां दुखां तो वांटो घेता आपलो अनुभव तो आमकां दिता गरज आसा ताचें आसणें दोन दिसाक आमच्या जिवितांत अनुभव आनी भोगूंक आनी कोत्तिलें जाल्यार पयल्या वाचान सांगलां ते भाशेन जिविताचें नुसणें पदकाचें बक्षणें आनी पवित्र आत्म्याचें हासणें तर हीच कृपा हेंच बोड आमकां जण एकल्याक जेजून शिकले प्रार्थनांतल्यान मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज येवं तुजी कशी सरकार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बस
आनी आमकां ताणणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार देवा कोणी जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबुंडा राजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरोबरशान ओतरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदक काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवड ती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या ससना सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरमताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हज्या पयस शुभेच्या बाबाटाचेर दिसकार आमचे खोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूं सिक्का एक वटान सांबाळ तूं जेताय राजभर चलयताय सासणाच्या ससनाक आमेन सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं एकामेका मोगान जेवची शांती दियात देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्या ती सुभागी सौम्या तुवें म्हजे घरा येवंक म्हाका फावना पुणे कुथोर उतर मातुलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली मेळटली कोमयोच्या वेळार आमी गायन गावुया D41 तुजे भायर मोच्या देवा 570 D41 पेज 70 तुजे भायर मोच्या देवा शांतीना मोच्या आत्म्या
प्रार्थूया. सर्वेश्वरा देवा, तुझ्या कुटुंबाची मागणी आहे आणि पवित्राची परिपूर्ण कृपा आमच्या काळजांनी तुम्ही उठतयल्या देखून शासनाच्या सुखाचे इनाम सोडूंक आमकां तयार कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आयज कुटुंबाचेर आशिर्वाद वाडया परे. पसरे पाठ कार्डोस वाडो 1, कार्डोस वाडो 2, येवजण्यो आनी मोलाती मागता PPC मेंबरा लागीं मांडावळ बरे भाशेन सांबाळूंक. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसो. आणि तुमच्या आत्म्या सव्या ईश्वर पुतभिदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया. मागणे सामिंगेले सामिंगेल महाबोडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या खोटेपणांतली आणि फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवो म्हूण आमी कालते पडी मागता आनी तूं सर्गीच्या तलवाराच्या कुराक देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्याक हेमकोणांत लटून घाल. कित्याक ते आत्म्याचो नाश करूंक आख्ख्या संवसाराक सरपडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावुया. के 7 निर्वागी आमची काळजां पान 142. के 7 पेज 142. निर्वागी आमची काळजां काळोखान बुडून आसली. निराशेन गावली आवची तूं सुखी सारी. निर्वागी आमची काळजां काळोखान बुडून आसली. निराशेन गावली आवची तूं सुखी सारी. काळजाचो उजवाड जेजू, मोनाचो प्रकाश जेजू,